आत्म्याची नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू. देव मनशाक मोगान रोचता आनी आखे प्रितुमे वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलोली फळां दितोले सोर रूख तांचे उदार पोसणाक दिता. ओरोण्यांत बुकेक सांपडलेले पोरजेक माना दिवन पोसता. नव्या कोरारान जेजू मनशाची तोरे तोरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उणो जावन सोरोनांत असलें जेवण पोरजेक वांडटा. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महाधोर्म प्रांतीक यादनिकां आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटा. दर एक यादनीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता. आमच्या यादनिकाच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना तांचे मुनयारीपण फळाबरीत जावं म्हूण मागुया. तांचे पासत आमचे काळीज मोन देवाक उबारतना ह्या मिसांत मेळटोले जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमी नवसोलोल्या जिविता वरवीं देव कृपेन वाडत वचूं म्हूण मागुया. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जशे परी आमच्या बाबान सुरवातीच्या उतरांनी आयच्या सेवा धर्माचो आटाप आमकां दिला. जेजू आयच्या वर्तमानान म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कितेंच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कितेंच तान लागची ना. जेजू आमच्या जिविताचो उंडो जाल्यार ताका ताचेर आमचो खोल विस्वास आमी ठेवूंक आनी जेजू सोबें एकवटून रावन ताची उपकार आमी जावंक ह्या मिसान किरीत भाशेन आमचे पासत आमी मागतना आयज आमी 2 प्रांतीक यादनिकांचो दीस मनयता. डे ऑफ डायसिजन क्लर्जी. आमच्या 2 प्रांतांत जायते यादनीक वेगवेगळ्या सुवातांचेर जावं फिरगोजांनी जावं इस्कॉलांनी जावं कॉलेजींनी जावं आकारणीच्या घरांनी जायतो जेजूचो वावर कोत्तात. एके भाशेन जेजू जिविताच्या उंड्याक मनशांक वांटूंक ते वावुरतात. ह्या आमच्या सगळ्या यादनिकांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तांच्या वावरा उदेशी पोरजेक जिविताचो उंडो मेळूंक आनी जेजूचो पाटलाव कोत्तना तांणी जेजूचो उपकार घेवन आपल्या जिवितांत चलोवंक आमी मागुया. ह्या मिसान आमी कितें भाशेन तुमकां उलो मारता. आमचे पासत मागात. हे आमचे फिरगोजेन आमी वावरतले. आमी यादनीक जेजूच्याच नांवान हो जेजूचो वावर आमी फुडें वतना आमकां सगल्यांक बरी भलायकी कृपा आनी देवाची उपट देणी जशे वरवीं हो वावर जेजूचो आमी ह्या फिरगोजेन फुडें व्हरूंक आमचे पासत कितें भाशेन ह्या मिसान मागूंक आमी तुमकां विनयता. आनी सांगाती आमी समोर तेल्यावन ती भेट देवाक मानता तसली जावंक पयले सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत वागेवून सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या
शांतिकाच्या इस्ता संसारी सोर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर्पोद्वेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निनासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता मोहिमान देवा उत्सर्गीय शांतिकाच्या इस्ता संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढाय आमची कापलू तू बापाच्या उस्त्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमान देवा उत्सर्गीय शांतिकाच्या इस्ता संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमान देवा उत्सर्गीय शांतिकाच्या इस्ता संसारी प्रार्थूया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मात्तोल्यांक सदां दुलो बायेन वाहागोय तुवें आमकां रोसलें आनी तूं आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ उपकार आमकां कोर म्हूण मागता हांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप इस्रायेलाच्या पुतांदवांची सगळी उरपूंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्ताच्या देशांत सर्वेस्पराच्या हातांत कित्याक तुमी आमकां मोरूंक दिवंक ना? थंय मासान बोल्लोल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उणें खातले हांव. हे सगळे उरपोचीक बुकेन मोरूंक तुमी आमकां हे ओरोण्यांत हाडल्यात. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, स्वर्गांत थावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उणें धाडटलो. दोन दिसा आपणाचो दिसपट्टो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी सुमूर सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करतलो. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांचे शीन हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उणें खावंक मेळटलें. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उणें आयले आनी सगळे पेण्याचें मैदान भरलें.
सकाळीं सगळ्या पेण्या भोंवती दव पडलो. दव उबोन बेतूच ओरण्यांतले सगळे जमनीर कौला भाशेन शिकोवलेल्या दवाच्या बर्फायेंतले बारीक कितेंशे दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता देवानी म्हळें, मान्ना म्हणगे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हळें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरशेक सर्गीचो उंडो दिलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सर्गीचो उंडो दिलो. जेन्ना आमी आयकलां, जें आमी समजल्या, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी ताचे सोस्तीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सर्गीचो उंडो दिलो. तरी आसतना मोलबाच्या कुपान ताणें हुकूम घालो. सर्गीचीं दारां ताणें उगडलीं. ताच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी केल्लो बोलिस्तांचो उंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलेल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब, सर्वेस्परान आपले पोरशेक सर्गीचो उंडो दिलो. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनीक हलक्या मनाच्या ओन भावार्थ्यां परी जेव नाकात. क्रिस्तांव विशीं अशें तुमी शिकूंक नात, कित्याक दुबावा विरेत जेजू सवे आसा तें सोत तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या ओडोवण्यांनी वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पाकी सैम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रायेन रचलेल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर ये. देवाचें वळखकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sobresfora, soy sobresfora, soy, 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 soy. Soy sobresfora, soy sobresfora, soy, 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 soy. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy sobresfora, soy sobresfora, soy, 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 soy. Soy sobresfora, soy sobresfora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Sława
तुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू तुवें नासलो आनी ताचे शिसूय तुवें नासले म्हूण लोकांक देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी सोडून जेजूचे सोदीक काफरनावांत आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी कुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. खावून सोदता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूब देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कसली कुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यान मान्ना केलो, ताणें तांकां सुर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सुर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सुर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गांत तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचे शिराव वो आमच्या गोवळी बापान ओंदू कोवळीक वर्साक हो विशय विसरून काडला आनी ह्याच विशयाचेर आदारून आमच्या बिस्प साहेबान एक गोवळीक चीट उसवाडा काडल्या. आमचे शिराव ह्या उतरांनी आमकां कसलो संदेश मेवता? बाबडीनो, आमचे शिराव ही उतरां आमी उचारता तेन्ना दोन वस्तू आमच्यान चिंतूं येता. पयली सुवातेर कोणाकूय जर आमी आमचे शिराव म्हणटा तेन्ना एके भाशेन ताका आमच्या जिवितान येवकार दिता. वी वेलकम दॅट पर्सन हूम वी कॉल स्टे विथ अस. आनी आमी जाणाव कोण भाशेन एमावसाचे वाटेर वेतेल्या शिसांनी जेजूक आपणा सरशी येवन रावंक ताका आपयलो. आनी दुसरे सुवातेर दुसरी कल्पना ह्या उतरांनी आमकां मेळटा ती म्हणल्यार जेजू आमचे बरोबर आसा. जेजू आमचे बरोबर चलता. जेजू आमचे बरोबर तो ही अकंपनीज अस. आनी बाबडीनो, जेन्ना आमच्या बिस्प साहेबान हो विशय विसरून काडलो, हेंच ताच्या मनान आसलें, गॉड अकंपनीज अस, स्पेशली इन दीस टायम ऑफ द पॅन्डेमीक. ह्या महामारीच्या काळान देवान आमकां सांडूंक ना. देव आमचे बरोबर चलता. देव आमकां सांगात दिता. आगोड परिस्थिती मध्ये एके भाशेन ही परिस्थिती उतरूंक देव आमच्या सांगाता आसा. आनी बाबडीनो, जेन्ना जेजू ह्या एमावसाच्या वाटेर वेतेल्या शिसां बरोबर चल्लो, तो एक चालतो बेश्टो मनीस कसो न्हय, पूण मरणाचेर जैत वेल्लो पुनर्जीवन जाल्लो सोमी कसो जेजू तांचे बरोबर चल्लो. तेच भाशेन देव जेजू आमचे बरोबर चलता जाल्यार तो एक जैतिवंत सडवंडार कसो तो चलता. आनी एके भाशेन आमच्या जिविताक तो बोरवासो दिता की आमच्या जिवितान आमी सगळ्या आडकोळीचेर, आव्हानाचेर, संकश्टांचेर जैत आमच्यान व्हरूं येता जेन्ना जेजू आमच्या बरोबर आसा, आमच्या सांगाता आसा. बाबडीनो, आयची वाचपां आमकां हेंच कितें, देव कोण भाशेन आपले पोरजे समेत चलता
पोरजी बरोबर तो आसा, पोरजी एके भाशेन तो राखता, तांकां पोसता, तें आमी पळयता. आमी जाणा देवान आपली आपुरबायची पोरजीक, इस्रायल पोरजीक इजिप्त काळाच्या गुलामपणांतली तिका सोडयली. तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजून आसतना तांकां उतरावन तांकां तो आतां बासेरल्या देसान तो व्हरतालो, तांचे बरोबर देव चलतालो. पूण इतली अजापां विस्मितां देवाची पळयलें आसतनाय जायते फावटी देवाचेर हे पोरजेचो विस्वास उणो जालो. जेन्ना ती अरण्यांतल्यान 40 वर्सांची वाट चलताली तेन्ना तांचें जेवण खाण उणें जालें आनी तेन्ना ती मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. ही खबर आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या. पण भाशेन ती मोइजेसाचेर आरोनाचेर गुणगुणून म्हणटात, आमकां हांगासर तुमी अरण्यान मरूंक हाडल्यान, आमी इजिप्ताक काय बरी मासाच्या आयदनाशी बसून पोटभर आमी उंडे खाताले, हांगासर आमी कित्याक मरूंक तुवें आमकां हाडल्यान, अशें ते हो लोक गुणगुणूंक लागलो. आनी बाबडीनो देवान त्या वेळार तांकां हो सर्गीचो उंडो तांकां वांटलो. तांकां मान ना, स्वर्गांत तावन तांकां एके भाशेन ओतोवन देवान तांकां जाय तितलें जेवण खाण तांकां दिलें, तांकां दादोशी केली. आनी अशेंच बाबडीनो देव आपले पोरजे बरोबर चलतालो. पूण पोरसां जायते फावटी देवाचेर अविस्वाशी जाताली, जायते फावटी देवाक ती विसरताली. ओ देवान आमकां विसरल्यान गाय अशें ती म्हणटाली. चलतां चलतां तांकां उदकाची तान लागली, उदक तांचे लागीं नासलें तेन्नाय ती गुणगुणूंक लागली. देवान तांकां खोडपांतलें उदक व्हांवशें केलें, तांकां सगल्यांक तांची तान भागयली, तांकां दादोशी केली. हे भाशेन बाबडीन आमी पळयता आदल्या घरान कोण भाशेन देव आपले पोरजे बरोबर चलतालो, तांच्या गोरजांक तो पावतालो, तांचे बरोबर देव आसलो. हे आमकां आयचे पयले वाचूप एके भाशेन आमकां खात्री दिता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयता कोण भाशेन जेजू आपले पोरजे सवें तो आसा. आदल्या आयतारा दीस फाटल्या आयतारा दीस आमी पळयलां कोण भाशेन जेजू आपल्या पोरजेक पळोवन तो सुत्सुत्ता, एक गवळी नासलेल्या शेड्या भाशेन त्यो आसल्यो त्यो पळयता आनी तांकां तांची भूक मागता. आमी जाणा कोण भाशेन एका भुरग्यान 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाडून जेजूक दिल्यो. जेजून तांचेर आशिर्वाद घातलो आनी ते लोकांक वांटल्यो आनी सगलो लोक सुमार 5000 ओदीकूच दादले आसलेत. वस्तुऱ्यांक आनी भुरग्यांक कावंट करूंक नासली, ओदीकूच आसतलेत. पूण सगल्यांची जेजून कुडीची भूक मारली. म्हणून बाबडीनो जेजू न्हयच फकत तांकां आपल्या उतरान तो तांकां पोसतालो, पूण कुडीची भूक तांची मारतालो. जीजस responded to their spiritual as well as material needs. आनी जेन्ना ही मिलाग्र पोरजेन पळयली कोण भाशेन जेजून 5 उंडे 2 मासले घेवन तांची भूक मारली. आतां पोरसां जेजूक सोदूंक वेतात. कित्याक वेतात गाय? तांची ओत्मीक भूक तांकां भागोवंक जाय आसली गाय, काय ओदीक आनी ओदीक तांची कुडीची भूक भागोवंक जाय आसली गाय? बाबडीनो घडीक जेजू सभेंत ताणें पळयलें तो एके भाशेन चमत्कार कोत्ता, मिलाग्र्यो कोत्ता. फुडाराक आमकां आनीक वावर करपाची गरज ना. जेजू आमची पोटाची भूकूच मारतलो. देखून जेजूचे सोदीक ती वेतात आनी काफेर नांव जेजू तांकां मेळटा. आनी तेन्ना जेजूक ती विचार घालतात, गुरुजी तूं हांगासर केन्ना पावलोय? आनी तेन्ना जेजू तांकां ह्या मिलाग्रीचेर उगडास करून तांकां म्हणटा, तुमी हुणां देखल्योत म्हण न्हय, पूण गुंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यान. खावन सरनात असल्या खाणा खातीर त्रास घेयात, असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. बाबडीनो हे पोरजेन फकत घोडेक ते उंडेच पळयले आसतली, घोडेक तांणी तांची नदर फकत तांच्या पोटाचेरूच आसली जायत. पूण जेजू तांकां तांची नदर ऊंच हावेसाचेर उबारूंक तांकां एके भाशेन उलो मारता. खावन सोदतात असल्या खाणा खातीर न्हय, पूण सासणाच्या जिविताक पावयतात असल्या खाणा खातीर त्रास घेयात, असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. तेन्ना पोरसां तेका विचारता, आमी देवाक जाय तें करूंक खुशी करूंक आमी कितें करचें? जेजू तांकां सांगता, म्हजेर विस्वास दवरात, मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरात. हांव जर आसा जिविताचो उंडो, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हांव जर आसा जिविताचो उंडो, जो म्हजेशी येता ताका केन्नीच भूक लागची ना, म्हजेर विस्वास दवरता ताका केन्नीच तान लागची ना. एके भाशेन जेजू ह्या व्हडत्या गुटाचेर हे पोरजेचें मन उबारूंक तो वावुरतालो. ताणें घडीक तांची कुडीची भूक मारलेली जायत,
पूण तांची नदर फकत कुडीचेर आसली पूण जेजू तांकां ओत्मीक नदर एके भाशेन तांकां दिता म्हजेर विस्वास दवरात म्हजेर बाबाळ दवरात असली शिकवण बाबडीनो जेजू आमकां दिता हांव जावन आसा जिविताचो उंडो तर बाबडीनो आमच्या जिवितान आमी जायते बावडे घोडेक आमी संवसारीच वस्तून एके भाशेन घुसपल्लीं आसता वा संवसारीच राटींनी एके भाशेन आमी बुडलेलीं आसता आमची नदर घोडेक आमच्या पोटा वयर वचना देखून गरज आसा आमची नदर आमी उंचल्या हावेसांचेर आमी दवरूंक ओत्मीक जिविताचेर आमी दवरूंक जेजूचेर आमची नदर आसूंक आनी जेजूक आमच्या जिविताचो उंडो जर आमी केला ताचेर आमचो जर खोल बाबाड आसा जाल्यार आमी आमच्या जिवितान जेजू आमकां दाखयता ते पावलां ती वाटेन आमी चलूंक जाय जेजू मानता तसलें जिवीत आमी व्हरूंक जाय जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालूंक जाय जेजूची रुपकारां एके भाशेन आमी जावंक वावरूंक जाय वी हॅव टू बी द इमेजीस ऑफ जीजस वी हॅव टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ जीजस इन आवर डे टू डे लायव्स जेन्ना जेजूक आमच्या जिविताचो उंडो आमी कोत्ता तर बाबडीनो आमच्या जिवितान असली नवसरणी येवंक भाग्यून पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन आमकां उगडास कोत्ता ही पोरजां एफेसकारांची पोरजां नवीच क्रिस्तांवां जावन आसलीं देखून भाग्यून पावलो तांकां आपले शिकवणेन तो तांकां म्हणटा तुमी आतां नवो रूपकार घेतला आदलें पातकी जिवीत तुमी सोडून दिवंक जाय तुमी नव्या मनशाचो रूपकार तुमी घेतला तुमचें जिवीत नवें जावंक जाय तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय आनी तुमच्या काळजा मनाची नवसरणी करूंक जाय तर बाबडीनो असलें जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिविताचो उंडो कसो आमी मानून घेतला जेन्ना आमचो विस्वास जेजूचेर आमी ठेवला जाल्यार आमचें जिवीत जावंक जाय असलें नवसरलेलें जिवीत जेजूक एके भाशेन दाखोड कोत्तेलें जिवीत जेजूची आमी जावंक जाय रूपकारां ह्या संवसारांत बाबडीनो आयज जेन्ना आमी आमच्या 2 प्रांतीक यादनिकांचो दीस आमी मनयता खेर भाशेन आमच्या यादनिकां पासत आमी मागुया तांचे देणे खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया तांचे उदेशी आमकां जेजू जिविताचो उंडो आमकां मेळटा एकेच भाशेन मिसाचे भेटेन उतराचे मोडणे वरवीं आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं जेजू जिविताचो उंडो आमकां फावो जाता देखून आमी आमच्या देवान आमकां विसून काडलेल्या आनी आमकां पाठयल्ल्या यादनिकां पासत देवाक आमी आर्गां दिवया तांचे पासत आमी मागुया आपल्या जिवितान हें मुणयारपण चलयतना तांणी सदांच जेजू स्वरूपकार आपले पोरजेक जावंक जाय जेजू जिविताचो उंडो वाडटना आपल्याच जिवितान पयले सुवातेर जेजूक लागशिल्ले संबंदान ते आसूंक जाय जेजूक चिकटून ते रावंक जाय आनी वरवीं जेजूचे रूपकार ते जावंक जाय हें तर तांच्या जिवितान घडटलें जाल्यार तुमच्या मागण्याची खेरीत आनी खेरीत गरज जावन आसा तर आमच्या सगळ्या यादनिकां पासत वेगवेगळ्या सुवातांचेर फिरगोजांनी इस्कॉलांनी कॉलेजींनी आखान्नीच्या घरांनी खंयचीय सुवातेर ते आसूं हो घोडेक जाणट्याचे घरान आसात आमचे क्लर्जी होमान जाणटे पाद्री आसात सगळ्यांचो आमी उगडास करुया तांचे पासत आमी मागुया ते सदांच आपल्या जिवितान जेजूक जिविताच्या उंड्याक आपल्या जिवितान खेरीत जागो दिवंक जेजूचे रूपकार ते जावंक आनी आपले पोरजेकूय जेजू स्वरूपकार जावंक आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या देखींतल्यान तांकां शिकोवंक ह्या मिसान देवा लागीं खतखत्यान मागुया सगळीं आतां उबी रावन बरोबर आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी करुया सतमंत देवाक सर्पविदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आंकवार मारी जावन जल्मलो हो सिलादा काल ताणें खोस सुचले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गार चडलो सर्पविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक
भक्तांचो एकदार पातकांचे मोगसणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचो देव सगळ्या उदारपणान आपले पोरजेच्या गोरजांक पावतलो देव. विस्वासान आमचे गोरजो तशे मुखार हाडुया. मोइजेसाच्या आनी आरोनाच्या मध्यस्थीपणा खाल सर्वेस्पोर देव इस्रायल पोरजेची भूक निवाडटा. देवान खेरीत आपोवणें दिवन विंचून काडलोले आमचे यादनीक संस्काराचे अर्थपुरीत संबरमणे वरवीं पोरजेचे तरेकवार भूक निवारूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva, aikam sodalo, bukti bonan mataulo. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर न्हय पूण सोरना तसल्या खाणा खातीर भार घेयात. संवसारी वस्तूंची आशा सोडून सोरना तसलीं मूल्यां आपल्या फुडारीपणा उखलून दवरूंक आमचो राजकारबार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. Dunia deva, aikam sodalo, bukti bonan mataulo. तुमच्या काळजांची आनी मनाची नवसरणी करात. जिविताच्या उंड्याचे गोठायेन आमच्या आदले खोट्या वोंडावण्यांचे पाट वळूंक जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Dunia deva, aikam sodalo, bukti bonan mataulo. हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोर्म प्रांतीक याज्ञिकां आनी तांची निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटा. तांचे बरे भलायकेचे पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्यांक विस्वासी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva, aikam sodalo, bukti bonan mataulo. पोदळ बापा, विस्वासान केल्ल्यो आमच्यो विनवण्यो मानून घे आनी गरज तें आमकां सदांच तूं फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. Tysteniad favosalo, Pritumenam kadilo, Muchacha vauran kelo, Bedoy dadu kaudo, Vakani tuga, Vakani tuga bapa, Diyamka, Diyamka, Jiva udo, Vakani tuga, Vakani tuga bapa, Diyamka, Diyamka, Jiva udo. Tystenian favosalo, Dakwelin pilundilo, Muchacha vauran kelo, Bedoy dadu kasoro.
मोशा बाबा बुडीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सरपरवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रोसून जावन देणी पोहोवीत कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका सदां बोपलोलें बलिदान जावूंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता शेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपरवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासपांच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो. विसून काडलोली कुळी यादनिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काश्या पोरसां आमी जावंक पावल्या. सर्वताय आमी तुजीं कर्तुत्वां परगट कोत्ता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dall'aranzo sorvespor tu. Povit, 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 dall'aranzo sorvespor tu. S'organizzam sad bolla, tu just voi pofa. तून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgotuya. Somia Gesù tuce mororami somoronda. Tuce polo život morami porgota. Tuce
जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सिवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचा उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां तिका प्रिती मोगान हाड. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भयणी भावाची काकूत तांकां श्रेष्ठ गतीन मारल्यान समजता तुजें पळजड मुखार माड पडयोंक खबर कर. आमा समाजतांची दया करून मागता. आमकां मरे देवाची मागीर सांगायतीन शपथी बेगोन तुजे बेगोन दवरता सरकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teo Jesu vorbi, Teo Jesu सांगाता, Teo Jesu थाय, पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. God accompanies us. देव आमचे बरोबर आसा. देव एके भाशेन आमच्या दुखवल्ल्या कोंतवल्ल्या काळजांक तो बोरवांसो दिता, नवी दिशा दिता, नवी घोटाय दिता. आनी कितें भाशेन देव आपल्या याज्ञिकां वरवीं आमचे सवें आसा, आमचे बरोबर चलता. कितें भाशेन हें देवाचें व्हडतेपण आमी ओळखूंक, ताचो मोग आमी ओळखूंक, ताचो हुस्को आमी ओळखूंक आनी सदांच देवाचेर आमचो खोल विस्वास धरून आमी चलूंक त्या जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेनोत्र एकतांव. तर आमकां तुजे उदार कापलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसोटी पृथ्वी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रोगत आमी सेवंक वेतांव, ती आमचेर सोबती आनी खास तरेन आसा. पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू जिविताचो उंडो जो आमचे ओत्मीक पोसण जाता. इश्ट देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी.
सगळ्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे खातीर तुका भलायकी मेळटली. लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतलें पासत आमी कितें तें मागण पवित्र संस्कारान थंय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो पडसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू जिविताच्या उंड्या आमच्या काळजान घेवंक आमी आशेतांव ओतरेकतांव. जेन्ना उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजान येवंक तूं शकनाय, एकेकेरीत भाशेन ओत्मीक वाटेन आमच्या काळजान तूं ये. आमच्या काळजान तूं बिराट कर. आमचीं काळजां बोरवाशान खुशालकायेन गोठायेन तंबोर. जेजू आमच्या बऱ्या गुंवळ्या तूं आमचो मोग कोत्ताय. तूं आमकां राखताय, आमकां सांबाळटाय, आमकां चलयताय. आमचे बरोबर तूं आसाय. ह्या खातीर आमी तुका आर्गां दितांव. एकेकेरीत भाशेन आमी उबारतांव सगल्या आमच्या तुवें विसरून काडलेल्या यादनिकांक जे तुज्या रूपकारान आमची सेवा कोत्तात. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद गाव. जे पिडेन आसात तांकां बरी भलायकी फावो कर. जे वावुरतात तांकां आपलो वावर करूंक तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी. जे मरून गेल्यात तांकां सर्गीची शांती फावो कर. आनी सदांच आमी आमच्या गुंवळ्या खाव तुजेंच राज ह्या संवसारान बांदूंक आमकां तुजो कृपेचो आदार फावो कर. जेजू.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गोठायेन भरलें. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. सुमनाची कार्यावळ. ह्या सुमनान मेलोऱ्यांक मिसांय पुरी मंगळारा दीस 7 वरांचेर आगाता वास कास्तेलवाडो 3ऱ्या वर्साचे मीस. बेरेस्तारा दीस 7 वरांचेर मारियानो फेर्नांदीस ग्रान करोना म्हयन्याचे मीस. मोगाच्या भावांपडिनो, आमचे फिरगोशीन कोविड-19 केसीस उण्यो जाल्ल्यान आनी सरकारान 15 लोकांक धर्मीक रितींनी भाग घेवंक परवानगी दिलोल्यान फाल्यां सोमारा दीस तावन बावार्थ्यांक मिसान वांटो घेवंक आमची ग्रोस आमी उक्ती कोत्ता. सद्याक 15 जाणांनी वांटो घेवंक जातोल्यान जाणी मिसाची इंतेसांवां भेटयल्यान आनी जीं आपलो जल्माचो दीस वो काजाराचो दीस समोरुमतात तांच्यांनी मिसान वांटो घेवं येता. भाग घेवंक सोदतल्यांनी कोवीड प्रोटोकॉल्स जशे मास्क घालपाचे, हँड सॅनिटायज करपाचे आनी सोशल डिस्टन्सींग नेम सांबाळचे. मिसान भाग घेवंक सोदतल्यांनी इगोर्जेच्या ऑफिसान आदी फुडेंच पळयल्यार बरें जातलें. सुमाराच्या दिसांनी 7 आनी 8 वरार अशें 2 मिसां जाल्यार आयतारा दीस 6:30, 8 आनी 9:30 वाजता अशें 3 मिसां जातलीं. आयताराच्या मिसांची मांडावळ सोशल मिडिया वेल्यान आमी तुमकां कळीत कोत्तले. परिस्थिती बरी वो वायट जाता त्या प्रमाणे फुडले थाराव आमी घेतले. ऑगस्टाचे 4 पवित्र सभा सान जुआंव मारिया वियाने ह्या बागेंत यादनिकाची परब समोरुमता. ह्या परबेच्या निमित्तान आमच्या आल्दोना वारादांतले यादनीक आमचे फिरगोशेंत गवळ्यांचो दीस समोरुमूंक एकठांय येतले. ह्या दिसा सुमयार आमच्या वारादान वावुरतल्या सगळ्या गवळ्यांचो उगडास करुया आनी तांचे पासत मागुया. ऑगस्टाचे 6 पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराची परब समोरुमता. त्या दिसा आमचे फिरगोजेन आमी नव्या कोणसांची वो नव्याची परब समोरुमता. परबेचे मीस 8 वरार जातले. उपरांत कोणसांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी नव्याच्या खुर्साची वेतल्या. कॉन्फरन्स ऑफ द कॅथलिक बिशप्स ऑफ इंडिया CCBI संवसाराचे भलायके पासत एक नॅशनल प्रेयर सर्वीस मांडून हाडटा. ही मागण्याची रीत ऑगस्टाचे 7 रातच्या 8:30 ते 9:30 वाजता जातली आनी कॅथलिक सॅटेलायट टेलिव्हिजन चॅनल्सांचेर इन्क्लुडींग गोंयच्या CCR TVचेर टॅलिकास्ट जातली. एक समुदाय कशी संवसारान महामारीचे पिडेक लागून सोंसतले पासत हे पिडेक बोली जावन ह्या संवसाराक अंतलेल्या पासत पिडेस्तांची सेवा कोत्तले आनी निगा घेतल्या पासत आनी पेस पिडा बेगीनूच पयस कर म्हूण मागून ह्या एका वराच्या मागण्याचे रितीन आमी सगळीं वांटो घेवया. सप्टेंबराचे 8 आमी सायबीण मांच्या जल्म दिसाची परब मनयता. हे परबेक तयारी कशी ऑगस्टाची 30 तावन नोवेना सुरू जातात. नोवेनाची इंतेसां भेटूंक सोदतात तांणी इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवची. मोगाचे इस्तानो, आयज आमच्या 2 प्रांतांत 2 प्रांतीक यादनिकांचो दीस आमी मनयता. ते सुमयार आयच्या मिसान तुमी आमचे पासत यादनिका पासत तुमी मागलेल्या खातीर आमी तुमकां सगल्यांक काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. एकेरीत भाशेन आमी दिनवासता. आयज आमच्या फाब्रिकाचे मेंबर आमचे PPC एक्सको आनी कोऑर्डिनेटींग टीम आसा तांकां आमी आयच्या मिसान वांटो घेवंक आमंत्रण दिल्लें. तुमी आमंत्रण स्विकारले. हे मिसान तुमी भाग घेतलो. हे मिसाची मांडवळ चलोवंक तुमी आदार दिल्ल्या खातीर आमी तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक तुमकां म्हज्या यादनीक भावांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सूख शांतीचो आनी बरी भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवंडेता आनी मागता. उबी रावया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार. Deva mondiratli ada kushakalsa, Deva shantimbai sarangara veta. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ektai chenami, wantum geta undo soro. Deva, kushaka din masailo. Deva mondiratli ada kushakalsa, Deva shantin bai sarangara veta. Hallelujah, 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 Hallelujah.